मोगाळ गोंयकार भावांनी भयणांचो वो अर्जंट व्हिडिओ ओके हांव थोडे मगे गोंयकार भावांक मागोता आमगे भुरगे जे पड जेवण सप्लाय कोताय न्हू तांकां अब्यूज कोनाकाय तांकां गाळी मानाकाय कित्याक ते डिस्करेज जाताय। हांव जाणा आम जेवण पावपा मातशें लेट जाता कित्याक जायत आमगे जाणटे लोक बी आहा न्हू ते बिल्डिंगेन रावताय फ्लॅटान रावताय सो आम जेवण केन्ना वयर फ्लॅटान बी वचों पडटा सो आम दुसऱ्या जाग्यार पावपा मातशें लेट जाता। हांव जाणा भूक पडटा भूक सोंसना म्हूण पूण आमकां जाता ते भाशेन आमी हें कोताय। थोडे काल आम बाणा लेकलो आम गाडी मातांनी आमकां म्हणटा तुम गव्हर्मेंटान कित्याक दवरलें काय म्हण जेवण सप्लाय करूं तुम टायमार जायना जाल्यार 8:30 जालो न्ही राती कडेन ओके आम 8 7:30 भायर सरले आम आख्खे तेजे व्हडले कार्मोना वार्का बेनावली भोंवताय म्हण जाल्यार आम 8:30 जालें थिंगा तो आम गाडमान आम सांगोता तुम गव्हर्मेंटा मनीस केसो दवरले काय म्हण हांव तुका बाबा हांव तुका सांगोंक सोदिता आम गव्हर्मेंटा मनीस न्हू हे आमगे प्रायवेट हे आमगे खोशेन आम जेवण सप्लाय कोताय तुमकां। आम राती न्हिदासना राती आम न्हिदनाय हे रातभर आमगे सगळें काटींग बिकोन दवरचें पडटा दुसरे दीस कितें तयार कोता ते आम चिंतीत रावचें पडटा आनी आम भायले बी कूक नाय आम कडेन हे आमगे फामील मुगे मामी डॅडी मुगे घराचो फॅमिली सगळे एकठांय जावन हे रांदताय ते काटींग आसोता क्लीन आसा हायजीन फूड ते आमगेलें सो आम राती न्हीद देखून पडना 1-2 वर न्हिदो मेळटा आमकां तरी आम लोकांक मोगा पासोता बुसका आहा म्हण आमी कोताय तरी आमी गाळ मानाकाय तुमी म्हाका गाळ माराय तुमी पूण मुगे भुरग्यांक गाळ मानाका कित्याक त्या पयशान काम कोनाय ते फ्री काम कोताय फ्री सर्वीस कोताय ते लोकांक जेवण पावना म्हण सो ते एक फावट डिस्करेज जालें म्हणटरी ते वयतले मुखार ते मागीर आनी मुखार भुरगां आसपाना कित्याक फ्री काम करूंक कोण सोदना सो हांव तेका लागून मागोता तुमचे कडेन। आनी सेकेंडली म्हणटा हे आम बाजारां स्टॉक कितें अवेलेबल आहा तें जेवण आमी तुमकां दिताय। हितू दीस आमी वेजिटेबल पुलाव दिताले वेजिटेबल भाजी आनी बॉयल्ड एग आमी तेशें करून दिताले स्टॉक आहा ते भशेन बाजारान स्टॉक ना कोण दिना 100 रुपीज आनियन म्हणटाय 100 रुपीज टोमॅटोज म्हणटाय सो ब्लॅक मार्केटींग चालू आहा तरी आमी तेका 100 रुपीजान घेता कित्याक आमकां आनी ऑप्शन ना ओके। सो हे आम गव्हर्मेंट फंड कोना हें सगळें करूं हे आम कोताय आमी आनी आमगे जायते बर दोयाळ काळजा मनीस आहाय ते सो आमी थोडी वस्तू हाडून दिताय आमकां जायत जाणांनी आमी जायत वस्तू हाडून दिले पूण फकत हिंग प्रॉब्लम कितें जाता टायमाचो आमी टायमार मातशें पावों जायना पूण आमी बिफोर 2 o'clock आम आख्खें जेवण दिवन आमी सगळ्यांक काबार कोताय। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंग पुलीस त्रास कोताय आमकां रोखडे आमगे भुरग्यांक रोखडे दांड बाताय ते क्लियरन्स करपा पयलें ते मागीर पेपर मागीर दाखयताय कारण आमगेले पूण पुलीस पयलें दांड उबाताय सो तरी हितू भियोन हितू रेस्ट्रिक्शन आसोन देखून आमगे भुरगे काम कोताय। सो आमगे सगळे गोंयकारांक मागोता आम 10 जाणां 20 जाणां तुमी कितले 50 जाण देखून आम मनशां ऑर्डर दिये आम डायरेक्ट फ्री जेवण आम तुमकां दिताय पूण बाजारां आहा तेंच जेवण थोडे म्हणटाय बाबा चिकन बिरयानी मेळटली एक बिरयानी मेळटली ना मेळपाना आहलो जाल्यार हांव खरें दिता आहलो चिकन बी बाजारां अवेलेबल आहलो जाल्यार हांव दितालो पूण मेळना न्हू सो आमगे गोंयकारां नुस्त्या बगर जेवण रुचना तरी हांवें नुस्तें अरेंजमेंट केलां सकाळ कोणें आमकां 1 क्रेट राणे हाडून दिले सो हांवें राणे घायलें कित्याक गोंयकारां जेवण फकत फीश करी आनी रायस कित्याक आमी जायते सेमिनार आहाय जायते ओल्ड एज होम आहाय सगळे आमकां तेंच दिवचें पडटा सो शॉर्टेज आहा तुमी अंडरस्टँड जावचें आनी आमचें जेवण सप्लाय कोताय हायजिनीक जेवण सप्लाय कोताय तेतून मोगान घे ओके लोकांक असो परिस्थिती आहा रस्त्यार न्हिदताय तेंगे जेवण उदक देखून ना तांकां असो परिस्थिती आहा सो आमी मातशें डिस्करेज करनाकाय तुमी आमी मातशें एनकरेज करी आमी दोड्या देखून चोयल्यार तुमी कोटाले आमी रातभर न्हीद आसना ओके तरी देवान केली ती वाट आम आहाय टील 15 एप्रील बंद आहा तेदो देखून आमी कित्याक कोन्न आमी जेवण सप्लाय कोतलें तुमकां कितें अवेलेबल आहा तें जेवण सप्लाय कोतलें सद्या आमी जेवण आमी सावथ गोवाकूय सप्लाय कोताय नॉर्थ गोवासून आमी जायत फोन येताय मुगे उलोवप चालू आहा मुगे मनशा कडेन चोयता कलेक्टरान तरी आमी परमिशन दिली न्हू आमी ते वॉलंटियर पासीस दिले जाल्यार आमी नॉर्थ गोवाकूय आमी जेवण सप्लाय करपाक आमी फालसून ट्राय कोतले ओके देव बरें करूं।